सांग्यार मंत्रीपद दिले ना म्हूण आमदार प्रसाद गांवकार रागार, दिलो महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचो राजीनामो। भलायकी मंत्री विश्वजितान शास्त्रज्ञांक घेवन मडगांव मार्केटात केली नुस्त्याची तपासणी, फॉर्मेलिन मेळ्ळेना एक्काय नुस्त्यांत। चर्चिल ब्रदर्साचो धनी चर्चिल आलेमावान भरलो गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या अध्यक्षपदाचो अर्ज, फी माफ करपाचे दिले उतर। वास्कोच्या शाळेत सान भुरग्याचेर जाल्ल्या बलात्काराची केस कोर्टान केली परत उक्ती, बायलांचो एकवटान दिलो निर्णयाक येवकार। आता खबरो विस्तारान। मंत्रिमंडळान बदल केल्ल्यान आता पर्रीकर सरकार तिगतलें काय बुडटलें, कारण भाजपातलो वरिष्ठ मंत्री फ्रांसीस डिसोजाक काडिल्ल्यान म्हापशेकार जाळवल्यात आनी दुसऱ्या वटेन कुडचड्यार मंत्रीपद मेळटा पूण सांग्यार कांय ना म्हणून सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकारान महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचो राजीनामो दिला। सांगेकाराक सदांच अशी वागणूक मेळटा म्हूण तो फुगार जाला। दुयेंत आशिल्ल्या मंत्र्याक लागून गोयचे प्रशासन कोसळ्ळा अशी टिका वाडत चलिल्ल्यान निमाणे स्वताय हॉस्पिटलात आशिल्ल्या मुख्यमंत्री पर्रीकरान फ्रांसीस डिसोजा आणि पांडुरंग मडकयकार हॉस्पिटलात आशिल्ल्या आनीक 2 मंत्र्यांक काडलो आणि तांचे बदला मिलिंद नाईक आणि निलेश काब्रालाक मंत्री केले, पूण दोगय दक्षिण गोंयांतले। मात कुडचड्याक मंत्रीपद मेळटा पूण सांग्यावेल्या आमदाराक फकत वापरून घेतात असो आरोप करून सांगेचो आमदार प्रसाद गांवकारान आता राणा उदरगत महामंडळाच्या अध्यक्षपदाचो राजीनामो दिला। पळयात तो कितें म्हणटा ते। सरकारचो निषेध करपाक न्ही, सरकार सांगपा म्हणजे ज्या पद्दतीन हांव ट्राय करता गेल्ली 1 वर्सां म्हणजे डिपार्टमेंट वेवस्थीत चलोवपाचें त्या प्रमाणे म्हाका बॅकिंग मेळना म्हणून हाजेर राजीनामो दिता। कितले फावटी जाले आमी सांगतले, आतां म्हणटा गेल्ले आतां जवळ जवळ 7-8 म्हयने जाले आमची मनोहर भाई बरी ना, हेंय बी आमकां खबर आसा। जेन्ना ते बरें ना तेन्ना तेजी दखल घेवप आमची हें आसा, पण अशेंच चलतलें काय दाखयता लोकांचे प्रश्न येता ते आमचे पर्यंत येता आनी आमी हांगा सोडोवपाक शकना जाय ते, जाल्यार ताका कांयच अर्थ उरना। प्रश्न सोडोवपाचें आमकां खंय तरी फाटबळ जाय आनी तें सुद्दां मेळना। मोरान सुद्दां फाटबळ मेळपाक मातशें कमी जावपाक लागलें कडेन आसा ना। अपेक्षा खूब आशिल्ल्यो त्यो सरकाराक खबर आसा, तेंचे कडेन उलयल्ले कडेन आसा अपेक्षा खूब आसल्यो, पूण आतां आसते जे हे ल्हान हातूंतल्यान जर अपेक्षा जर पूर्ण जायना जाल्यार फुडें अपेक्षा पूर्ण जावपाचें कितें आसा। पण आतां आसा बरोबर तांकां सरकार म्हणजे उडोवपा खातीर आमी कांय येना आसा बरोबर। सांगे मतदारसंघ म्हाका दिसता 25-30 वर्सांनी मंत्रीपद म्हणटा मेळ्ळे कडेन ना, खंयचें सरकार आसलें काँग्रेसीचें आयलें बीजेपीचें आयलें मंत्रीपद म्हणटा आयल्ले कडेन ना। आनी म्हाका तर दिसता की फक्त प्रत्येक सरकार सांगे मतदारसंघाचो फक्त एक आमदार सोदतात सरकार घडोवपाक, तेजे पयलीं कडेन आमदाराक कांय दिवपाक सोदना। हे सांगे मतदारसंघ इतलो व्हडलो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, अख्ख्या ओवरऑल गोंयांक सांगे मतदारसंघ ज्योग्राफिकली व्हडलो, ताका जर डेव्हलपमेंट आमी करतले जाल्यार तितले ताका पयशांची गरज आसा, तितली उडाडाड करपाची गरज आसा, आनी ते जर आयज ते आजून पर्यंत तरी जाल्ले कडेन ना। म्हाका दिसना तो परमनंट सोल्युशन अशें परमनंट सोल्युशन दिया म्हूण सांगलें तांकां ना। म्हाका दिसना अजून पर्यंत दिसना परमनंट जालें अशें दिसना म्हाका। काँग्रेसी कडेन कांय संपर्क ना आमचो ना, अजून कांय विचार करना। पण टायम येता तेन्ना पळोवया, टायम येता तेन्ना पळोवया। म्हापशेचो आमदार फ्रांसीस डिसोजा हो भाजपातलो पर्रीकरा फाटोफाट आशिल्लो वरिष्ठ मंत्री, पयलीं उपमुख्यमंत्री आशिल्लो, पूण आतां हॉस्पिटलात दुयेंत जावन पडला म्हणून ताका पर्रीकरान दिल्ली आपूण हॉस्पिटलात न्हिदिल्ले कडेन थंयच्यान मंत्रिमंडळांतल्यान काडून उडयला। ताचेर अमेरिकेच्यान हॉस्पिटलांतल्यान फ्रांसिसान दिल्ली प्रतिक्रिया तिखट आशिल्ली। 20 वर्सां भाजपा कडेन प्रामाणीक रावलो म्हणून म्हाका हो पुरस्कार मेळ्ळो अशें ताणें सांगलें। आता ताचो नगरसेवक आशिल्लो पूत जोसुआ डिसोजा जाहीरपणान भायर सरला। वांगडा म्हापशेचे हेर कांय नगरसेवकय चाळवल्यात। म्हापशेकार आशिल्ल्या पर्रीकरान अशें केलें म्हणून ते चडूच बेजार आसात। Has come to all of us as a big shock. There was a lot of rumors spread around that there was going to be a change in the cabinet or a reshuffle, and Honorable MLA Francis D'Souza's name kept coming up several times. The only thing that comes to us as a shock is that he wasn't informed prior to the decision being taken, and it would have been good on the party's part if they had taken him into confidence and come to a decision where it was beneficial to everyone. मार्चेत एक थोड्या दिवसांनी येवपाचे असले परत, तेंच्यांनी स्वता सांगलेले की आपली ट्रीटमेंट 8 ऑक्टोबराक कंप्लीट जाता आणि त्याच्या उपरांत एक बाय मिडल ऑफ ऑक्टोबर आपण येऊन परत आपण बॅक टू रुटीन वचूं शकतालो। सो एक खंय तरी तेंच्या खातीर थोडे दीस रावपाक जाय अशें दिसता। ऑफकोर्स पार्टी लिडरशीप हॅज टेकन अ डिसिजन, वी कॅनॉट क्वेश्चन इट। एट द सेम टायम जे कितें दिश्टी पडटा म्हणजे जे कितें दिसून येता ते हांव जस्ट 2-3 ऑब्जर्वेशन्स आय वॉन्ट टू पूट अक्रॉस।
जे 2 मिनिस्टर्स ड्रॉप जाल्या ते दोन्ही मिनिस्टर उत्तर गोंयांतले आमदार आसा आनी जे नवीन मंत्री केल्ले आसा ते दोन्ही दक्षिण गोंयांचे आसा. सो हांगा एक मातसो खंय तरी बॅलन्स हल्ला कसो दिसता. दुसरें म्हाजें ऑब्जर्वेशन म्हणजे फर्स्ट टायम गोंयांत BJPचें सरकार आसतना पयल्याच फावट BJPचो आमदार मंत्रिमंडळान आसचो ना फ्रॉम बार्देस तालुका. सो लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम बार्देस तालुका एनीवन surrounding areas of the neighboring talukas also were feeling free to come to him because he was very accessible. So आता खंय तरी एक मेकॅनिझम वर्कआउट करचो पडटलो कारण जे 7 मतदारसंघ बार्देशान आसा ते आमच्या कार्यकर्त्यांनी कोणा कडेन वचपाचे आनी मुख्यमंत्री सध्या अवेलेबल ना. ही एक कालची घटना एक खरंच व्हडलो शॉक कसो आमकां सगळ्या कावन्सिलरांक बसलो आसा. दुसरी गोष्ट आतांच संदीपान सांगले की जे बार्देशचे जे आमचे कार्यकर्ते आहा म्हणजे बार्देशचे जे लोक आहा तांकां खरोच हो एक सेटबॅक. कारण आमचो जो मिनिस्टर आसलो तो सदांच हांवें पयला क्लोजली हांव 13 वर्सां तेज्या वांगडा काम करता तेज्या अंडर. सो हांव ताका पळयता की तो फक्त म्हापशेकारांकूच न्हू बार्देशकारूय खुबशे येवन तेज्या भायरूय लोक तेजे कडेन येताले. सो खरो तो मिनिस्टर आसलो अख्ख्या गोंयचो. आनी जे आज कोण जे आमचे 2 इंडाक्ट केल्ले आसात मिनिस्टर मिलिंद नायक आनी निलेश काब्राल हेंचे कॉंग्रॅच्युलेशन करता. पण खंय तरी बाबुशाक एक वेगळे भशेचें स्थान दिवन परत तो बरो जावन येयल्या पार्टी ताका लागीं धरतली आनी परत सरकारान तेजें इंडक्शन जातली आशा दवरया. म्हापशेच्यान आमचो खबराकार संदीप कामुलकार आणि पणजेच्यान व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन FSSAI आणि CIFTच्या पंगडाक वांगडा घेवन मडगांवच्या नुस्त्या बाजारात वचून मंगळारा नुस्त्यातले फॉर्मेलिन तपासले. खंयच्याच नुस्त्यान ताका फॉर्मेलिन मेळ्ळेना अशें ते सांगतात. पूण तरीकय गोंयच्या शिमेर वचून आनी हेर बाजारांनी वचून ते नुस्त्यांची तपासणी करतले. सगळो गोंयकार एक जाता तो नुस्त्याचेर. ताका लागून विरोधी पक्षाक फॉर्मेलिनाचें प्रकरण आयतेच मेळ्ळां. काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक मडगांवच्या नुस्त्यान फॉर्मेलिन मेळिल्ल्यान ह्या वादांत परत तकली वयर काडल्या. ताका लागून गोंय सरकारान आतां FSSAI आणि CIFTच्या शास्त्रज्ञांकूच गोंयांत हाडल्यात आनी तांणी नुस्त्याची तपासणी सुरू केल्या. Testing it at the borders randomly. We will not allow any formaldehyde fish in the state of Goa. There is no formaldehyde in the state of Goa. Yes, it is being done. And I request FDA to give us the tips here so that they can We will do it. Yes, we will also train some people we can take on contract basis. We will do it and we will supervise it from time to time. काँग्रेसीन मतांचें राजकारण करपा खातीर साश्टीत हो मुद्दो गरजे भायर लावन धरला असो आरोप भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन केला. हाची न्यायालयीन चवकशी करपाची काँग्रेसची मागणी तांणी न्हयकारल्या. हे काँग्रेस पार्टी साश्टीन आपले वोट बँक इंटॅक्ट दवरपाचे गेम खेळा पूण कोणाचे घुसतात हे गरीब मनशाचे घुसतात. ज्युडिशियल इन्क्वायरी आनी तुमी सरकारान ह्या मागीर करा कितें करता ते. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. बाणावलेचो आमदार आणि चर्चिल ब्रदर्साचो धनी चर्चिल आलेमावान मंगळारा सांजे गोंय फुटबॉल संघटनेच्या अध्यक्षपदाच्या वेंचणुके खातीर आपलो अर्ज भरलो. 29 सप्टेंबर अर्ज भरपाची निमणी तारीख. ह्या वेंचणुकेत जिखलो जाल्यार गोंयच्या क्लबांक GFA आणि हेर वेवसायीक सर्तींची फी माफ करतलो अशें ताणें सांगलां. चर्चिलान शुक्रारा ताचो उमेदवारी अर्ज घेतिल्लो. GFAच्या अध्यक्षपदाच्या वेंचणुके खातीर अर्ज करपी चर्चिल हो पयलोच उमेदवार. ऑक्टोबर म्हयन्याच्या निमाणे कडेन ही वेंचणूक जातली. परतून वेंचणूक लढयतलो काय ना हे सध्याचो अध्यक्ष एल्विस गोमसान सांगूंक ना. पूण ही वेंचणूक लढोवचो ना अशेंय तो म्हणिना. पयशे कितें जाता मरे आयक आज इलेक्शन म्हणटा तेका भशेन आसपाक जाय आनी GFA पळय म्हणटा ती म्हाका बसूंक बस म्हळ्यार खूब वर्सां जालीं हांव बसना आसलो. आतां हे पाटी सगल्यांनी फोर्स केला म्हाका सगळ्या क्लबांनी नॉर्थाक गोंय आनी सावथाक एक पाटी बास GFA आनी सगळें जाय घाल आमगेलें आनी ताका लागून हांव बसलां. फर्स्ट प्रायोरिटी पळय म्हणटा म्हगेली ऑल एक सगळे पळय क्लब आहाय तांकडे पदां कडेन पॅन कार्ड ना आनी ते पॅन कार्ड करूं वचना कित्याक ताका खूब डिस्पेज आहा. दॅट इज माय फर्स्ट प्रायोरिटी म्हणजे सगल्यांक पॅन कार्ड करून तांकां मागीर SC जिल्ल्यान ग्रांट दिवप. पणजेच्यान आमचो खबराकार क्लिंटन डिसोजा आनी व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. वास्को आल्त दाबोळे मंगळारा एक भिरांकूळ अपघात जालो.
एका ट्रकान स्कुटरीक धपको मारलो आणि 32 वर्सां पिरायेची CISF अधिकाऱ्याची बायल टायरा पोंदात चिड्डून आत्ताक सोंपली. पुलिशेन ट्रक ड्रायव्हराक अटक केल्या. हो अपघात दनपारा सुमार 12:30 जालो. अपघातान चोपिल्ले बायलेचे नाव जावन आसा प्रतीक्षा मिश्रा. ती दाबोळे रावताली. आपली स्कूटर घेवन दाबोळे महामार्गावयल्यान वताना ट्रकान तिचे स्कूटरीक धपको दिलो. एक आत्ता ॲक्सिडेंट जाला. हो ट्रक हांगासून एअरपोर्टावरसून व्हॅना वयतालो आनी बायल आमचे हांगा उम्यानसून भायर सरली ती. भायर सरता आसतना तिका म्हाका दिसता तिका वयता आसतना ती दुकान रोडार वयर सरली तेन्ना ती फाटल्या टायरान पडली आनी तो ऑन द स्पॉट थंयसर सुमार 16 सुमार एक कॉल येयलो दाबोळी एक्सिडेंट जाला म्हणून. तेकडून हे धाडली रोबोट धाडून हांगा कळ्ळें कितें कोण तरी एक बायल ती हांगाच आयस्क्रीम खावन अमूल आयस्क्रीम पार्लराच्यान आयस्क्रीम खावन हांगा मेन रोडार भायर येयली आनी त्या वेळच्यान ट्रक जो दाबोळी एअरपोर्ट रोड टू वेर्णा वयतालो ते गाडी पोंदाक येयली आनी फाटल्या टायरा पोंदा ते सापडला. डिटेल्स आमकां अजून कांय कळोंक ना पूण अशें इतलेंच न्यूज आहा की ती कोण तरी CISF हे स्टाफ आहा एअरपोर्टार तिचे हे म्हणून ती बाय फुडले डिटेल्स घेतात. बॉडी आमी ऑलरेडी शिफ्ट केला. PM जाता म्हणून आमी थंय वयतले फुडले इन्क्वायरीज इन प्रोग्रेस. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. घेऊया एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. वास्कोच्या शाळेन अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार जाल्ली ती केस खूब गाजिल्ली. वास्को कोर्टान ही केस परत सुनावणे खातीर घेवपाचें थारायला. बायलांचो एकवटाची अध्यक्ष आवडा विएगसान कोर्टाच्या ह्या निर्णयाक येवकार दिला. कायद्याची अंमलबजावणी करपी CBI सारकी यंत्रणा जर बलात्काराच्यो केशी बंद करपाक लागली तर बलात्काराचे प्रकार आनीकय वाडटले अशें ती म्हणटा. पुलिसांचेर आरोप जाल्ल्यान हे केशीचो तपास CBI कडेन दिलो पूण CBIन पुरावे मेळोंक नाशिल्ल्यान ही केस बंद करची अशी याचिका CBIन कोर्टात घातिल्ली. ही केस परती उक्ती करची असो आदेश दिवन CBIची याचिका कोर्टान रद्द केल्या. गुन्यांवकारांक शिक्षा जावंक नाशिल्ल्यान चलयेचो बापूय सामको बेजार जाला. वास्कोच्या लोकांनी तशेंच आमी पाय म्हणून एक संघटना केल्ली कन्व्हिनर सिरील फर्नांडीस आनी आमी सगळीं आशिल्लीं ताचे बरोबर. ते संघटनेन इंटरव्हेन्शन एप्लिकेशन घातिल्लें ज्या वेळार CBIन क्लोजर मागिल्लो कोर्टा कडल्यान. जजान हें जजमेंट दिवन तांकां रिओपन करपा लावपाक केस. इट्स अ ग्रेट अचिवमेंट इन द फिल्ड ऑफ जस्टीस. आतां रेप जाली म्हणटात आनी रेपिस्ट ना. रेपिस्ट सोडपाचो कर्तव्य सरकाराचो आनी एजन्सींचो लॉ किपींग एजन्सींचो आनी तातूंत आनी जर सक्सीड जायना जाल्यार रेप जायत वतलो आनी क्लोजरूय मागत वतलो. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. दीनदयाळ स्वास्थ सेवा येवजणेच्या कार्डांचे नूतनीकरण करपा खातीर लोकांक टायम वाडोवन दिला. गोंयभरातल्या 40 केंद्रांचेर कार्डांचे नूतनीकरण करपाचें काम चालू आसा अशें DDSSYचो सल्लागार डॉक्टर BV पै सांगता. केंद्राचेर लोकांची गर्दी वाडपाक लागिल्ल्यान हो टायम वाडोवन दिला. 30 सप्टेंबर हो कार्डांचे नूतनीकरण करपाचो निमाणो दीस. पणजेच्या मनशान पणजेच कार्डाचे नूतनीकरण करपाक जाय अशें कांय ना. तो खंयच्याय केंद्राचेर वचून नूतनीकरण करूं शकता. सकाळी 8 ही केंद्रां उगडटात ती तिळसांजे 7 बंद करतात. रिन्युअल ऑफ कार्ड आमी गेल्या म्हयन्यान आतापर्यंत केले. सो 30 तारीख सप्टेंबराक हे ताचो लास्ट डे म्हणजे आतां वर्किंग डेज प्रमाणे 6 दीस फक्त उरल्या. जवळ 2,40,000 लोकांनी पोरू रिन्युअल कार्ड केल्ली. सो सगळ्या आयत्या वेळार आतां वेळ नासतना येवंक आयल्यामुळे चड गर्दी जाल्ली आसल्या कारणामुळे ही सगळीं 40 सेंटरां जीं गोंयांत आसा म्हणजे पंचायत प्रायमरी हेल्थ सेंटर कॉटेज हॉस्पिटल अर्बन हेल्थ सेंटर अशी सेंटरां आमी सगळीं ऑल ओवर गोवा केल्लीं आसा. म्हणजे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी ताजो टायमींग आमी सकाळी 8 ते सांजचे 7 पर्यंत चालू केल्लें आसा. सो आतां SMSचेर कॅटेगरी ना. जो कोण पयलो लायनीन रावता 2 लायनी आसतली सिनियर सिटीजन प्रेग्नंट लेडीज आनी बाकीची हँडिकॅप्ड तांची एक आनी दुसरी नॉर्मल लायन. सो सगळ्यांनी वचून SMS आमी पयले घेतले अशें आमचे कडेन क्वेरी आयली की आमकां घेना SMS लोकांक पयले घेता अशें न्ही. आतां लायनीन रावन सगळ्यांक एलिजिबिलिटी जातल्यान सगळ्यांक ती कार्डां मेळटली. जेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी. घेऊया आनी एक ल्हानसो व्यावसायिक विसव.
पाव उणे आणि गोड पाव गोंयकारांच्या घोस्ताचे, ताका लागून पावाचेर GST लायिल्लो ना. पूण पोदेर म्हणटा गोड पावान मातशी साखर घातली जाल्यार ताका 18% GST लायतात. मात स्वीट मार्ट वाले फकत 5% GST फारीक करतात. ही गजाल सरकारचे नदरेक हाडून दिवपा खातीर आमी अर्थमंत्री, अर्थ सचिव आनी खासदाराक पत्रां बरयल्यात, अशें अखिल गोंय बेकरी संघटनेचो अध्यक्ष पिटर फेर्नांडीस सांगता. एक ब्रेड जर सोडलो, ब्रेडाक जर तुवें साखर जर घातली ताका 18% GST लागता. ब्रेड आसता तुवें तर फ्राय करून तर डोनट जर केलो ताका 18% लागता. सर पावां भायर आनी कांयच करपाक तुका आमच्या बेकरांक चान्स ना. सो हेजे वयली GST काडची म्हूण आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागतात. ही आमची पेस्ट्री कवर्ड विथ क्रीम आनी मिठाई कवर्ड विथ मिल्क प्रोडक्ट, बोथ आर सेम. पूण मिठाईक 5% GST आनी आमच्या पेस्ट्रीक 18%. सो असल्यो हे तुका दोन भाशेचे कॅटेगरीज करून आमचे बेकरी इंडस्ट्रीक खूब मार लागला. 2 ऑक्टोबराच्यान फकत गंवाच्यो पोळयो करून विकपाची तांणी थारायला. हरशी ते पावात सूर घालताले अशें फर्नांडीस म्हणटा. आमच्या असोसिएशनान डिसायड केलां ऑन द डे ऑफ आवर एनिवर्सरी मिसाच्या दिसाक वी आर इनॉग्रेटिंग होल व्हीट पाव आनी पोळी. आय मीन होल व्हीट पोळी, जी ट्रेडिशनल पयली जी पोळी मेळटाली, बट आतां विदाउट तोडी. आतां सूर घालून बी आमचे थोडे, आतां हो आमचो भाव सूर घालून करता. आतां थोडे आमी ते एश्युरन्स दिनात की आमी सुरेचे करतलो म्हूण. पूण आमच्या बेकरांक आमी रिक्वेस्ट केला की तुमी थोडेच करात आनी तुजी रेट मायज लायात. 2 तारखेर आमची ही पोळी जी पळय आसा तेंचे रेग्युलर पोळयां बराबर आमच्यो थोड्यो पोळयो ओरिजिनली हेजे आसतल्यो आनी कुळ्याच्यो आनी विटाच्यो विदाउट एनी मैदा. फूड एंड ड्रग्स डिपार्टमेंट एक नंबर प्लेटीचे आमच्या गाडयेचेर कशी नंबर प्लेट आसा ते तेंच्या फाटल्यान नंबर प्लेट हेजी प्लेट, ते प्लेटीचेर पदार्थाचें नांव, बेकरीचें नांव, तेजो नंबर, बेकर हुंचो तेजे एड्रेस आनी FSSI नंबर. सो हेजेर तुका सारकें कळटलें तुका लायसन्स आसा काय ना तें. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेकार. शार उदरगत मंत्री जातकीर दुसऱ्याच दिसा मिलिंद नायकाक आपल्याच मुरगांव मतदारसंघातल्या लोकांचें आंदोलन पळोवचें पडलें. कोयराचो प्रश्न सुटावो जावंक नाशिल्ल्यान बेजारिल्ले सड्यावेले लोक निमणे रस्त्यार देंवले. मुरगांव जनजागृती समितीच्या फुडारपणा खाला रस्त्या कुशीक आशिल्लो कोयर आनी सड्यावेल्या कोयर उडयता त्या सुवातेर भरून भायर पडपी कोयराचे पोस्टर घेवन लोकांनी मुरगांव पालिकेचेर मोर्चा व्हेलो. कोयराचो प्रस्न सामकोच जाग्यार घालचो अशें लोकांनी मागला. तांणी पालिका मंडळाक हे विशीं निवेदन दिलें. फाटल्या 30 वर्सां सावन सड्यावेल्या कोयराक लागून थळाव्या लोकांक बरोच त्रास जाता अशें जयेश शेटगांवकारान सांगलें. प्रॉब्लम जो आसा पळय गार्बेज इज नॉट लायक 5 वर्सां किंवा 25 वर्सां, इज ऑलमोस्ट 30 years द प्रॉब्लम इज. अँड द सोल्युशन जे आसा पळय ते MLAs येतात, MLAs वयतात, बट त्याचें सोल्युशन हें जावकूच ना. वी शूड टेक एग्जाम्पल फ्रॉम मायकल लोबो हू इज नॉट इन पॉवर, बट ही हॅज डन अ गार्बेज प्लांट फर्स्ट रादर दॅन डुईंग ऑल दी ब्युटिफिकेशन्स ऑफ रोड्स अँड ऑल. अँड दीस इज द रिजन वाय मुर्मुगांव इज इन ट्रबल रायट नाव. आनी गार्बेज जे आसा पळय ताचो जागो जो आसा इट कम्स फ्रॉम एंटायर वास्को, okay, and that garbage has been dumped to Sada. But why only Sada people should suffer? वो सामको basic reason आसा. It is like I'll tell you, the entire government MLAs are responsible for this. Municipality is irresponsible this. Adop एका जाग्यार उडोवप, it is not a Swachh Bharat. You have to have a permanent solution for this. रोकडीच पळोवणी करून रस्त्या कुशीक आशिल्लो कोयर काडटले अशें नगरसेवक संदेश मेस्तान सांगले. कोयराचो प्रस्न सुटावो करपाक पालिका संचालनालयाची मजत घेतले अशें तो म्हणटा, कारण हे संचालनालय आता तांचो आमदार आनी मंत्री मिलिंद नायका खाला येता. आमी गार्बेज प्लांटाचेर त्याच दिसा आमी इन्स्पेक्शन केल्लें, तर खरेंच कचरो तो गार्बेज आसा पळय तो रस्त्याचेर डंप जाल्लो. तेन्ना आमी स्वता इनिशिएटीव घेवन हांव CP आमचे चीफ ऑफिसर MA आमी गेले थंय आनी इमिडियटली तेंकां सांगलें विथीन 24 hours तो कचरो काडा म्हणून. आनी तेजे उपरांत आमी मिटिंगूय केली आनी आतां आमी DMAकूय वचून आमी एक मेळपाचें आसा, ताका आमी थंय सांगतले की कचरे बाबतींत कितें एक्शन घेवपाचें म्हणून. सेकंड थिंग म्हणटात वेर्ना एक प्लांट जावपाचो आसा, तो बेगीचे बेगीन जावपाक चान्सीस खूब आसा आनी तो आमी जितको गार्बेज तो आमी थंय शिफ्ट करतले. सो हेजेर आमी एक केअरफूल रावतले खातीर, कित्याक आज कचरे बाबतींत भरपूर डिजीज जाल्लो आसता. सो हेजेर आमी एक केअरफूल रावन आमी तो शिफ्ट करपाचे प्रयत्न चालू करतले. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले.
आनी इतल्यान ह्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपल्यो. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते खेरीज नव्या खबरां खातीर आमच्या फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंटाक फॉलो करात. देव बरें करूं.